गुंतवणूकदारांक अलर्ट। ऑनलायन शेअर मार्केट घोटाळ्यांत एका थळाव्या रहिवाशाक 4 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। फोंड्या पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 28 फेब्रुवारी ते 23 मार्च 2026 ह्या काळात वरखंडे हांगा निशत बकले हांचे कडेन ब्रोकर आणि एडवायझर म्हणून दाखोवन अनवळखी व्यक्तीन संपर्क साधलो। अजय चौधरी, उदयन गुप्ता अशी ह्या आरोप्यांची नांवां आसात आणि तांणी गुंतवणुकीचेर चड परतावो दिवचे आश्वासन दिल्ल्याचो आरोप आसा। तांच्या दाव्याचेर विश्वास दवरून बकले हांणी सुरवातेक 1 लाख रुपया एका परस चड UPI वेव्हरावरवीं ट्रान्स्फर केले आणि उपरांत आनीक 3 लाख रुपया इंडसइंड बँका कडेन जोडिल्ल्या बँक खात्यांत जमा केले। त्या उपरांत घोटाळेबाजांनी ताच्या वेपारीक खात्यांत लुकसाण जाल्ल्याचो खोटो दावो केलो आणि फुडले पयशे फारीक करपा खातीर ताचेर दबाव हाडलो, पूण परतावो दिवंक ना। फोंड्या पुलिसांनी फटवणूक खाला गुन्यांव नोंद केला आणि PSI बन्सल नायक तपास करतात। अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांक ऑनलायन गुंतवणूक करच्या पयलीं प्रमाणपत्राची पडताळणी करपाची आणि दुबावीत वावराची म्हायती बेगोबेग दिवची असो उलो मारला।